नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केरये खांडेपार स्वयं अपघातान जखमी जाल्ल्या दादल्याक उपचारा वेळार जीएमसीन मरण, गोरवांक वाटावपाच्या नादान वगडायलो जीव। पणजे स्मार्ट सिटीन पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून सापडले गांजाचे रोप। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो, रोप घेतले ताब्यात। राज्यांत पावसाची तुमशेणां सुरूच। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांत कोसळ्ळी झाडां, कांय कडेन झाडां पडून कोसळ्ळे लायटीचे खांबे। घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणां देंवली, पूण सुशिक्षीत गोंयांत घटस्फोटाच्यो केशी वाडल्यो। बायल आयोगाचे अध्यक्ष रंजिता पैची माहिती। गोंयचे फामाद गायक अजित कडकडे हांणी स्विकारली गोमंतक विभूषण पुरस्कार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुरस्कार दिवन अजित कडकडेंचो केलो भोवमान। पुराय राज्यांत व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव। पारंपारीक बेस आनी पदां म्हणीत क्रिस्तांव भावांनी एकमेकांक दिली सांजावाची परबीं। आता खबरो विस्तारांत। मंगळारा सकाळी केरये खांडेपार जाल्ल्या स्वयं अपघातान नोशी नाईक ह्या तरवळी शिरोडेच्या दादल्याक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोरवांक वाटोवपाक गेल्ले कडेन दुचाकी वेल्यान पडून ताका तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्लो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। खांडेपार हांगासरल्या नॅशनल हायवेचेर एक्सिडेंटाची जे सत्र आसा ते सुरूच आसा। आज सकाळी जो शिरोडेच्यान धारबांदोडा एरियेन वयतालो नुशी नायक हो स्कुटर घेवन वयतना हांगा गोरवांक वाचोवपाचे धक्को वाचोवपाच्या कारणान जमनीर पडून इंजर्ड जालो। हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीक रिफर केलो, पूण जीएमसीक ट्रिटमेंट चालू आसतना ताजे आतां दनपाराक तेजें डेड जालें म्हणून डॉक्टरांनी डिक्लेअर केल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी हांगा पंचनामो केल्लो आसा, पूण गेल्ले कांय दिसां पासून हांगा रस्त्यार एक्सिडेंट गोरवां खातीर वाडत आसा। 2 दीस पयलींच संजीवनी कारखान्या फुडले वटेन त्या रस्त्यार कारीचो धक्को बसून 4 गोरवां मेल्लीं। तेजे नंतर हो आयज दुसरो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। सो अशे एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार गोरवांक लागून जायत आसात आनी गोरवांचेर कांयच कंट्रोल ना म्हणून लोक सरकाराक दोश दीत आसा। सरकारान ह्या रस्त्या वयल्या गोरवांचेर दखल घेवची अशी मागणी खांडेपारचे तशेंच फोंडेचे लोक करीत आसा। खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश शारी। पणजे स्मार्ट सिटीन पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रोप सापडले। हे रोप हांगा पावले कशे ते कळपाक मार्ग ना। पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो आनी हे गांजाचे रोप सद्याक ताब्यात घेतला। पणजेच्या पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रोप सापडले। फाटल्या दिसांनी पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या पार्किंग सुवातेर अशीच गांजाची रोपां सापडिल्ली। आता ही रोपां कोण मुद्दम लायता काय ती आपुणूच किल्लून येता हे कळपाक मार्ग ना। हे विशीं पुलिसांक कळटाच पुलिसांनी येवन ह्या रोपाचो पंचनामो केलो आनी हे गांजाचे रोप ताब्यात घेतले। सध्या आमी आसा की ओल्ड एक्साइज हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर आसा आनी तुमी पयलीं जे झाड पळयले ते बेश्टे अशें झाड न्ही, तर गांजाचे झाड जे आसा ते सध्या हांगासर म्हणजे सांपडलेले आसा। आनी आमी पळयलें जाल्यार फाटले कांय म्हयने जाल्यार आमी अशेंच झाडां जी आसा ती सांतिनीज हांगासर सुद्दां आमी तुमकां म्हणजे तुमच्या मुखार हाडलेली। त्याच बरोबर काकुलो मॉल आसा थंयसर सुद्दां आयलेली। जाल्यार
वेगवेगळ्या पणजेंतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां गांजाची झाडां पळोवपाक मेळ्ळीं आनी ताचे उपरांत नार्कोटीक सेल जे आसा तांच्यांनी येवन ताची पळोवणी सुद्दां केलेली. जाल्यार आतां जर पळयलें जाल्यार आमकां हे एक्सायज ओल्ड हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर म्हणजे हांगासर बारीक बारीक शॉपां आसा त्या शॉपांच्या मुखार म्हणजे CCPन जी हांगासर तुमी पळोवंक शकता वेगवेगळी जी झाडां लायल्यात त्या झाडांनी हांगासर सद्या आतां एक गांजाचें झाड सापडलेलें आसा. पणजेन जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां वेगवेगळे गांजाची झाडां म्हणजे सापडटात. हाचो अर्थ म्हणजे पणजेकारांनी कितें समजपाचो, लोकांनी कितें समजपाचो हे लोकांनी ताका म्हणजे एक आकार दिवपाक जाय. आनी सद्याच्या घडयेक जर आमी पळयलें जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता हे जे गांजाचें झाड आसा आनी ताका सारकी 5 म्हणजे अशे पाकळ्यांचे जे झाड आसता तेकाच आमी गांजाचें झाड म्हणटा. आनी हेच जर आमी पळयलें जाल्यार हांकां सारकी 5 पाकळ्यांचे हे जे आसा ते झाड आसा. आनी हाचेर एक मागणी जाता ती म्हटल्यार हांगासरले जे लोक आसा तांचे कडल्यान आमकां कळीत केलें तांच्यांनी तेन्ना की जे पार्किंग म्हणजे जे हांगासर पार्किंग पळोवपा खातीर जे हे आसतात मनीस आसता तांच्यांनी तांकां म्हणजे कळीत करूंक नासलें पयलीं कारण तांकां भंय दिसतालो खंय की सांगपाक. पूण जेन्ना एका मनशांनी हांगासर पळयलें तेन्ना तांकां कळ्ळें. जाल्यार एक मागणी जाता ती म्हटल्यार नार्कोटीक सेलान हांगासर येवन हाची पळोवणी करची अशी लोकांची मागणी जाता. कारण म्हटल्यार पणजेन वेगवेगळे कडेन आमकां असलेच म्हणजे गांजाची झाडां पळोवपाक मेळटात. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्विकर. राज्यांत सध्या पावसाची दुमशेणां सुरू आसा. मंगळारा सकाळी वादळी वारे सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडांची पडझड जाली. होंडा 70 आंब्याचें झाड घरार तशेंच कार आनी दुचाकीचेर पडिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालें. दुसरे वटेन सोनारबाग उसगांव वाठारांत झाड पडिल्ल्यान 3 लायटीचे खांबे कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाराचो आंबो बरो व्हडलो आंबो आसा तो कोलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, गॅरेज टोटली डॅमेज आनी कार आहा भितर. कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आनी आतां फायर ब्रिगेड आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्लें. कांय भायर सरूंक मेळना, भितर सरूंक मेळना. कांय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन समतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही हेका फायर फोर्साक फोन केलो. समतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडोच कॉल घेयले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केलें. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाची भुरगीं ना. लायट अद्याक ना, आमकांच आहा. लायट चालू केली, फायर कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरल्यान जातले. बाग उजगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें आनी 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ले कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उदगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोंयचे फामाद गायक अजीत कडकडे हांकां ह्या वर्साचो गोमंतक विभूषण पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. कला अकादमीन आयोजीत केल्ले कार्यावळीन तांकां हो पुरस्कार दिलो. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत आदले कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. हा जो मला पुरस्कार मिळाला हा अगदी मनोभावे
मी असं समजतो हा पुरस्कार माझाच नाही तर त्यांचाच आहे. कारण ज्यांच्यामुळे मी घडलो, ज्यांच्यामुळे मी गेली 50 वर्ष गातोय, ज्यांनी मला नुसतं गाण्यातच नाही पण लोकांकडे कसं वागावं, स्वभाव आपला कसा असावा याची पण घडवणूक दिली, त्या अभिषेकी बुवांना, माळीये गुरुजींना, गोविंदभाई जयपूरवाले यांना मी हा माझा पुरस्कार अर्पण करतो. आणि आपण जे रसिक इकडे बसलेले आहात आणि पुरे, कारण मी असं नेहमी म्हणतो गोवा ही माझी जन्मभूमी आहे पण महाराष्ट्र ही माझी कर्मभूमी आहे. कारण जेव्हा मी मुंबईत गेलो आणि तिकडे माझा प्रवास जो गाण्यातून सुरुवात झाला, ती आतापर्यंत तो प्रवास गेली 50-55 वर्ष चालू आहे. जरी रोज मला बासुंदी पुरी नाही मिळाली तरी पिठलं भाकरीला कुठे कमतरता पडली नाही. स्वामी समर्थ महाराजांनी, माझे आध्यात्मिक गुरु, अनेक संत, देवी देवता यांच्या कृपेवर मी हा प्रवास माझा अजून छान झालोय. गोंय पुराय साक्षर जाला. गोंयांत शिकिल्ले लोक चड आसात. हे शिकिल्ले लोक आपल्या घरांतूय सुशिक्षीत कशे वावुरता आसतले असो तुमचो समज आसा जाल्यार तो पुरायेन चुकीचो. गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको घडत आसात. ताका लागून घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूब वाडल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको घडत आसात. दुसरे वटेन घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूब वाडल्यात. घरगुती हिंसाचाराची कितलीशीच प्रकरणां बायल आयोगा मेरेन पावल्यात. ही प्रकरणां थंयचे थंय मिटोवन बायल आयोगान कितल्याशाच जाणांचे संसार बुडपा पासून वाटयल्यात. गोंयांतल्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणा विशीं बायल आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै कितें सांगता तें आयकात. घरगुती हिंसाचाराची मुख्य कारणां: घोव बायलांचे एकामेका कडेन पटना, अर्थीक अडचण, घरची परिस्थिती बाबत, घोव सोरो पिता म्हणूनय जातात झगडी, मानसीक दुयेंत आनी बायलांकडे पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन, फॅमिलींतल्या सदस्यां मदीं गैरसमज, मोबायलाचो अतिवापर थारता घातकी, एकत्रीत कुटुंब नाशिल्ल्यानूय चड परिणाम, बायलेक घोवा कडल्यान वा घोवाक बायले कडल्यान चड अपेक्षा, अर्थीक दिश्टीन मर्यादा आयिल्ल्यानूय येता ताण, लग्ना उपरांत समजूतदारपणाचो उणाव. बायल आयोगा कडेन आयिल्ल्यो केशी: पडून आशिल्लीं प्रकरणां 322, 2023-24 नोंद जाल्लीं प्रकरणां 114, 2023-24 वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 32, 2023-24 नव्यान आयिल्लीं प्रकरणां 83, फाटल्या वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 287, फाटल्या 6 म्हयन्यांत नोंद जाल्लीं प्रकरणां 48, फाटल्या 6 म्हयन्यांत मिटयल्लीं प्रकरणां 43, 2023च्यान आतां मेरेन आयकून घेतिल्लीं प्रकरणां 962, दर म्हयन्याक नव्यान नोंद जावपी प्रकरणां 10. जाल्यार वेगवेगळ्यो केसीस जशें तुमी सांगल्यो, पूण त्यो कित्या खातीर चड प्रमाणांत जाता अशें तुमकां दिसता? केसींक वेगवेगळी कारणां असतात. मेन वन ऑफ द रिजन इज फायनान्शियल फ्रिडम. फायनान्शियल फ्रिडम नाशिल्ल्यान बायलो घोवाचेर डिपेंड उरता खूब फावटी, आनी तेन्ना कितें जाता की ती सोंसत रावता, कित्याक तिका आनी ऑप्शन नासता. तिका दिसता की आपणें जर कंप्लेन केली जाल्यार म्हाका तो आतां पळय जेवपाक खावपाक जावं भुरग्याच्या खर्चा खातीर दिता, थंय म्हजो खर्च बंद जातलो, मागीर हांव कोणा कडेन तोंड पळयतली. सो आमी हांगा जेन्ना पळय बायल एक ती अशी केसी कंप्लेनींग येता न्ही, तेन्ना हांव तिका विचारता मुद्दाम कितें करता तूं, आनी तिका सांगता की तुज्या पांयार पयलीं तूं उबी जा. कित्याक मेन म्हणटा तो तुजो सेल्फ रिस्पेक्ट तुका गेन करपाक, म्हणजे तुका तुजो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट मेनटेन करपाक कळपाक जाय. आमी जरी कितलेंय म्हणलें तरी डॉमेस्टीक वायलन्स हें आसाच. सो ताज्या खातीर आमी एक जेंडर बेस्ड वायलन्साचेर एक रिसर्च घेवपाचें ठरयलां. प्लस आमी जेंडर डिस्पॅरिटीचेरूय बी एक रिसर्च करपाचो युनिवर्सिटीच्या थ्रू आमी प्लॅन केल्लें आसा. कोटेशन वी आर अवेटींग द कोटेशन, आनी रोखडेच आमी घेतली. तशें आमी मॅरिटल डिस्कॉर्डाचेर एक घेतिल्लो, कित्याक आतांचो जे जरी आमचे कडेन त्यो केसी येनात तरी पूण एक वातावरण आसा की खूब डायवोर्स केसीस गोंयांत रेट खूब हाय आसा. सो ताज्या खातीर आमी एक घेतिल्लो, आनी तो आतांच आमचो पळय कंप्लीट जाल्लो आसा. एप्रिलान आमचो तो कंप्लीट जाला, आनी सो आतां आमी तो गव्हर्मेंटाक पुटअप करपा आसा रिसर्च. आनी तातूंतल्यान प्री मॅरिटल कावन्सिलींग आनी प्री मॅरिटल नॅशनल कमिशनांनी हाजेर काम केल्लें आसा, आनी तांणी प्री मॅरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स उगडचीं
हाज्या खातीर तांणी रिसेंटली एक गोंयांनी बी ट्रेनींग जाल्लें, एक पुण्याक जाल्लें. हें ट्रेनींग कलेक्टरा खातीर जाल्लें आनी 11 स्टेटींतले कलेक्टर गोंयान आयिल्ले. हें हांगा जाल्लें हारपोरा जाल्लें ट्रेनींग आनी नॅशनल कमिशनान कंडक्ट केल्लें तें ट्रेनींग. सो थंय ऑलमोस्ट 11 स्टेटींतले कलेक्टर्स आयिल्ले. आमचे गोंयचे कलेक्टर थंय आशिल्ले, दोनी कलेक्टर आशिल्ल्यो, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा. आनी तातूंतल्यान हें प्री कम्युनिकेशन सेंटर बेगिनांतल्या बेगीन स्टार्ट जावचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतली. मेन म्हणटा तें महिलांनी काम करपाची गरज आसा, म्हणजे वर्कींग. आमी पळयतात की आजकाल आमी पळयतात की चलयो खूब शिकतात, म्हणजे आमची तशी गोंयांतली लिटरसी रेट खूब बरी आसा. पुणून आमी केन्ना केन्नाय पळयतात की टॉप पोजिशनाचेर चलयो सुद्दां दोतोर जातात, इंजिनियर जातात, पूण खंय तरी टॉप पोजिशनाचेर त्यो पावनात. कित्याक पावना हाजेर आमी विचार करपाचो खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी सांजा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेंट जॉन बाप्तिस्ट हांच्या जल्मदिसाच्या निमतान दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. तकलेर फुलां पानांचो मुकुट, गळ्यान घुमट आनी हातांत पिराडो असो पारंपारीक भेस करीत तशेंच पदां म्हणीत व्हडा खोशयेन हो उत्सव मनयलो. पळयात सांजावाची कांय खिणचित्रां. Kodavado, celebrating this traditional feast of Sanjuam. This tradition was started by our ancestors, and to keep this tradition alive, we follow it regularly every year. आजच्या दिसाक आमी सगळे खोड्या बांदतात. हे खोड्यान थोड्या बांदणार वयतात आनी तशेंच थोड्या बांदकार भाव आमच्या गोंयांत. And it is a tradition. Yeah, it's a tradition, and we have been following it up regularly for the many years. वर्साच्या वर्साक आमी सांजावाचे फेस्त आमी घोणघोणान मनयतात. कित्याक आमचो पात्रोन, आमचो इगोर्जेचो बाणावलेचो पात्रोन आनी आमचे भुरगे, आमची सगळी आमची परंपरा आमी आदल्यांनी दवरलेली, त्यांनी चालू दवरलेली आसा. सगळे गांवचे भुरगे म्हाका दिसना दुसऱ्या वाड्यान अशें जाता म्हणून. तर मागतलो आसलो दुसऱ्या वाड्यान लोकां थंय आमचे एकूट आसा तसो तुमी तुमचो फुडें वचो आनी आमचो मोग सदांच आमी फुडें वचो. विवा सांजा!
जाणट्यांनी करून दिले आता आम्ही करता ओके सगळे दीस आमचो आयज व्हडलो बरो उमेदीचो कोणेक कितें म्हटल्यार रागा जायना सगळे खोशेन वयता गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाच्या प्रकाराचेर इतले दीस ओगी आशिल्लो सुदीन ढवळीकार निमणो उलयलो आमदार आनी मंत्री जालो म्हूण कित्याक उलोवन जायना तोंडांत साकर आसची पडटा निमणे कर्माचें फळ हें मेळटाच अशें म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकारान गोविंदाचेर तोंडसूक घेतला आयकात ताचें म्हणणें पक्षांतल्यान जाणे कांयच आनी हांव आसा तो पर्यंत MGP स्ट्रॉंग कशी जातली हें पळयता हांवें आतां उलयलें आमदार जालो म्हणून ना आमदाराच्या तोंडांतल्यान बरे शब्द आसपाक जाय रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कितें प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिवप सरपंचा रिस्पेक्ट दिवप ना पंचा रिस्पेक्ट दिवप ना हें बरोबर न्ही आवाज आनी तांचें डिसिजन जाय भारतीय जनता पक्षाचें हांव स्टेटमेंट दिवपाक देशून उल्लेख केल्लो हें जाता आसतना पर्रीकरान जेन्ना सीक आसतना हें करता आसतना तें सर्वश्रूत आसा तें ओपोज बाय विजय सरदेसाई गेलो सगळ्यांक खबर आसा की हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना हें लोकांनी ठरवपाचें म्हजें नशीब कितें म्हाका कोण दुसरो सांगूं शकना लोकांनी ठरयलें जाल्यार हांव ना सर कॅबिनेटान एकदां तुमचे कितें तरी जाल्ले वाद आनी मागीर म्हणलें तुमचे जाली मनोहर पर्रीकरान योग्य हें घेतला त्या नंतर योग्य निर्णय जावना तो निर्णय आतां जालो न्ही लेट जालो बरें कितें आसता मनीस जी कर्म करता पळय ती मुक्ती पडटा त्या कर्माचें फळूय मेळटा आनी नासाडी हें कर्म करता थोड्यांचें फळ मेळटा थोड्यांची नासाडी जाता आमच्या महाभारतांत सुद्दां कर्म करा म्हणून सांगलां कर्म कसलें आसता हें हांवें वाचतारां घेवन सांगता करप जो कर्म बरें करता तो सदांच फुडें वता आनी जो कर्म कितें करता कितें ताचो अंत आसता राज्यात सध्या FDAच्यो कारवायो सुरूच आसा मात ह्या फावट बेकायदेशीर रितीन खाजूर पाकिटांचें उत्पादन जाता अशी कागाळ येना फुडें FDA पंगडान सतर्क जावन म्हापसा गणेश नगरांत धाड घाली ह्या कारवायेन नितळसाण पाळिनासतना पॅकेजींग जावपी सुमार 300 किलो खाजूर जप्त केले तशेंच म्हापसा वाठारांतल्या खाणा जेवणाच्या गाडेकारांचेर धाड घालून तांकां सील करपाची नोटीस जारी केल्या मजगतीं ह्यो कारवायो लोकांच्यो भलायकेचो विचार करूनच करतात तेन्ना सगळ्यां कडल्यान खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचें FDAचे संचालक Swati Desai सांगता. So as a part of our surveillance drive, our FDA team yesterday in Mapsa area, in Bardez area, we had received a complaint, and recently because of all this surveillance, we've been receiving a lot of inputs from the public. So one such complaint was received that a product, that is dates, khazur, was packed with a feather, and the label declaration was only written as Karaswada Mapsa. So by tracking the person through the retail shop and the supplier, we went to this area in Kucheli, Ganesh Nagar, and there in one house there was a person packing this khazur in a very unhygienic condition. So we issued a stop notice to him, and we also seized around 300 kgs of khazur, and he's told us that it is being purchased from the yard. So we will be establishing the link, and we'll also be finding out the roots of how this dates has been arriving in the state of Goa. Also we have closed around 3 street food vendors on the way who were operating without our FDA permission and without in unhygienic condition. जे कार्य बरोबर आसा तुमचें वेगळे आमी एनफोर्समेंट ड्रायव्ह स्पेशल एनफोर्समेंट ड्रायव्ह सुरू केल्ले दॅट इज समवेअर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सुरू केल्ले आनी इट इज नॉट ओनली इन दीस बार्देश लायक एवरीवेअर एंटायर स्टेट ऑफ गोवा वी हॅव ट्रायड दिस इट इज अ वेरी सक्सेसफूल स्टेप विच वी हॅव टेकन आनी ताच्या खातीर फ्रॉम 10 months back if you see and now there is lots of difference which we can see and the public also is appreciating it. पणजे महापालिकेन राजधानी पणजेंतली झाडां कापपाक सुरवात केल्या हाचेर थळाव्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात कांय लोक म्हणटात धोकादायक झाडां कापप गरजेचें जाल्यार झाडां कापिल्ल्यान कांय जाणांनी नाराजी उक्तायल्या आता सध्या महापालिकेन राजधानी पणजेंतल्या झाडांच्यो फांद्यो कापपाक सुरवात केल्या पावसांत झाडां पडून कोणाक दुखापत जावची न्हय म्हूण पालिकेन हें काम हातांत घेतलां मात हाचेर कांय थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या अशीं झाडां कापलीं जाल्यार फुडाराक पावस पडचो ना कांय जाण म्हणटा जितलीं झाडां कापतात ताचे परस चड झाडां लावची जाल्यार
धोकोदायक आशिल्लीं झाडां कापप गरजेचें, कारण ही झाडां पडून कोणाक दुखापत जावंक शकता म्हूण पणजेच्या थळाव्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात तांचें म्हणणें. झाडां कापली म्हणजे पाऊस कमी जातात नॅचरली. आणि ऑन द कंट्री रस्त्यार झाडां कापून दवरली उडयली म्हणजे ट्रॅफिकाकूय इनकन्विनियन्स जाता न्ही. गव्हर्मेंटान म्हणजे लोकल CCP बी आसा पळय बॉडीज तांच्यांनी ताचेर एक्शन घेवपा जाय आनी बेगिनल्या बेगीन ती काडूंक जाय. आनी झाडां जितकी कापलेली आसा मारलेली आसा पळय तशी नवी झाडां लावपा जाय तांच्यांनी. म्हणजे सायमल्टेनियसली नवी झाडां लायली जाल्यार दॅट वील हेल्प एनवायरमेंट. आमच्या भुरग्यां वांगडा आसलें कांय ना, काम केलें. हय आनी पावसूय तेच्या खातीर कमी येता अशें दिसता तुमकां? 100%. आनी फुडें आमचे पळय आनी ते सामकें त्रास. पणजेन जर पळयली जाल्यार झाडां आमकां सगळे कडेन कापून दवरलेली दिसता, ट्रिमींग केलेली दिसता. कितें सांगतले? पणजेन न्हू पोन्ने झाड आहा न्हू, आडवे चिडे खूब पोन्ने आहा ते. आडवे चिडे पडटा, कोणावर पडूंक शकता, कोणी मरूंक शकता, गाडीवर पडूंक शकता. ते इतलेच कातरुपाची. नीट आहा, बरें आहा, नो पेड आहा, ताका हात लावपाची न्हू. सो बरें ते झाडां कापप. Otherwise it will fall on anyone and everyone will be die. Okay. Accidentally death it will be, you will say that it is not accidentally. पूण लायता मारता तशी लावपाकूय जाय न्ही. मारता तशी लावपाक न्ही. ती व्हडली आसा ती झाडां खातूंक जाल्यार लोकांचेर पडून मरतलो लोक न्ही. उरतलो कसो तूं? That's why that accident municipality is taking it is very good. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोळी वखदा प्रकरणात दोग तरणाट्यांक धरून 24 वरां जाता थंयच आसा. दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय करून बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात नेपाळच्या 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. सद बहादूर पून अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. पुलिशेन ह्या तरणाट्या कडल्यान 46 ग्रॅम गांजा तशेंच स्कूटर आनी मोबायल फोन जप्त केला. 2 दिसां पयलीं दिवचल पुलिशेन गोळी वखदा विरोधात केल्ले एके कारवायेत दिवचल शारात 2 तरणाट्यांक गांजा सयत धरपाक येस मेळयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच बगारा फातोडेर केल्ले आनीक एके कारवायेत एका नेपाळी तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक दिवचल पुलिशेन येस मेळयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत बहादूर पूल हो मूळ नेपाळचो तरणाटो दिवचलच्या लाडखे वाठारांत एका फास्ट फुडाचेर कामाक आशिल्लो अशें कळटा. ह्या दुबावीत तरणाट्या कडल्यान दिवचल पुलिशेन 46 ग्रॅम गांजा तशेंच ताणें वापरिल्ली स्कूटर आनी आयफोन जप्त केल्लो आसा. 2 दिसां फाटीं जे दोग तरणाटे गांजा सयत धरिल्ले आसात तांचे आनी ह्या नेपाळी तरणाट्याचेर ह्या गांजा वेव्हारांत कनेक्शन आसा काय ना ताचो तपास पुलीस करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.